सर फाटल्या दोन दीस पयलीं तुमी सांगोळडा हांगासर जी क्रिमेटोरियम आहा ताचे कन्सर्न ऑथॉरिटीजा वांगडा इन्स्पेक्शनूय केल्लें, ताचें काम खंय मेरेन पावल्लें आसा आतां? एक असो घडणूक घडली, एक वायट घडणूक. आमचो गुरू म्हणून जो डेप्युटी सरपंच आशिल्लो, एक्स डेप्युटी सरपंच सांगोळडा गांवांत, हेंचे दुखद निधन जालें. आनी जेन्ना ते दुखद निधन जालें तेन्ना मातशें लेट आसल्या कारणान तेंचे ते क्रियाक्रम आशिल्ले हितून मचुंडेंनी लेट जाले. हांवूय ते हेका पावलो आनी थंय हांवें जेन्ना पळयलें की थंय लायटी बिटी कांय नाशिल्ल्यो आनी म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा हो कांयच ना. सो ताका लागून हेज्या पयलीं आमी ती MP लेडा अंडर घातलेली, पूण ती काही कारणाक लागून जावंक ना. सो एडवान्स हांवें ते दिसा आमच्या ते सगळे स्थायी नाशिल्ले रातचे, थंय लायटी नाशिल्ल्यो. सो एडवान्स नेक्स्ट डे आमी ताजे कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा MLA लेड फंडाच्या मार्फत आमी तो घेतला. सो PWD डिपार्टमेंट रोडाक लागून आनी बिल्डिंग्स PWD ही क्रिमेटोरियम बांदून आनी तशेंच थंयचे JE जे आसा इलेक्ट्रिसिटी ताकाय फयलो. ती एका लायटी घालपाक लागून एक इलेक्ट्रिसिटी पोल 2 आनी ताका लायटी, जे करून केन्नाय अशी वायट कितें गजाल कोणाच्या हितून घडची न्ही. पण अशी लेट घडली जाल्यार थंय सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसचो, थंयच्या त्या फॅमिलीक जावं त्या गांवच्या लोकांक थंय वचून ते क्रियाक्रम करपाक लागून कांय त्रास जावचो न्ही हेजी आमी खात्री घेतल्या. काल सगळे हें केलां, एस्टिमेट बेगींतल्या बेगीन तयार जातलो. म्हाज्या दिसपान 1-2 म्हयन्या भितर हेजें सगळें काम जें आसा हें जाग्यार पडटलें.